27 नोव्हेंबराक हांवें एक SLP सुप्रीम कोर्टान फायल केल्ली। गोंयचे स्पिकराची जी ऑर्डर आशिल्ली म्हाजी डिस्क्वॉलिफिकेशन पिटिशनाचेर ती चॅलेंज करपाक। आयज तेजें हियरिंग जाल्लें आनी हियरिंग जाता आसतना आमचे जे एडवोकेट आसात, एडवोकेट मनु सिंघवी जी हाणें आर्ग्यू केली आनी सुप्रीम कोर्टा मुखार नजरे मुखार हाडलें की हे मॅटर गोंयचे स्पिकरान जवळ 700 दिसाच्याहून मायज आपल्या कडेन दवरून डिस्पोज करपाक लेट केलो। म्हणजे जवळ 2 वर्सां आमची पेड्यार केली। टर्म आसता फक्त 5 वर्सांचे आनी आतां उरल्या फक्त 2 वर्सां। त्या खातीर सुप्रीम कोर्टाच्या नजरेक हाडून दिलें की हे डायरेक्ट आमी येवपाचें कारण म्हणजे हायकोर्टान गेले जाल्यार आनीक टायम जातलो आनी दुसरें म्हणजे हायकोर्टान म्हाज्या पयलीं पिटिशनान ऑलरेडी हो जो सब्जेक्ट मॅटर ऑफ लॉ आसा तेजेर ऑलरेडी ऑर्डर पास केल्ली आसा। सो थंय परत वचून टायम वयचे परस आमी डायरेक्टली सुप्रीम कोर्टान आमकां हें पिटिशन फायल करपाची मुभा दिवची। पूण सुप्रीम कोर्टाच्या ऑनरेबल जजेसांनी आयज ऑर्डर पास करता आसतना आमकां सांगलें की तुमी पयलीं हायकोर्टान वचात आनी हायकोर्टान जर डिले जाता जाल्यार तें बेगीन करचें म्हणून सुप्रीम कोर्टान येवपाची आमकां मुभा दिल्ली आसा। आनी त्या खातीर आमच्या लॉयरान तें पिटिशन विथड्रॉ केलें हायकोर्टान फायल करपाक।